गोयच्यान बेळगावा वतना सैमीक सुंदरकायेन नटिल्ल्या चोल्ला घाटार पर्यटकांनी कोयर उडोवन केल्ली विटंबना पळोवन मुखेलमंत्र्यान हुस्को उक्तायला. हो सुंदर सैम सांबाळपाचो, तो प्रदूषित करचो न्हय म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी लोकांक संदेश दिला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. नमस्कार. आज गोंयांतल्यान बेळगांव वयता आसतना कर्नाटकाच्या शिमेर रावपाचो म्हाका योग मेळ्ळो. केरी साकून हांव चोल्ला घाटा पर्यंत येता आसतना दोशी वाटेंतल्यान हांव पळयत येतालो. सैम, निसर्ग ह्या सगळ्याचो आस्वाद घेत येतालो. अर्जुनाचें धरण पळयल्या उपरांत तसोच फुडें येता आसतना रस्त्याच्या दोशी सायडींतल्यान बऱ्याच जाणांनी कोयर उडयल्लो पळयलो. बऱ्याच जाणांनी बाटल्यो उडयल्लो पळयलो. सह्याद्री ह्या घाटांतल्यान वयता आसतना चोल्ला घाटांतल्यान इतलो बरो सैम हेजे राखण जर आमी केलें नासत जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस हांगासर कोयराचे ढीग जावपाक चड उशीर लागचो ना. म्हणून तर हांव समेस्त गोंयकारांक आनी ह्या वाटेंतल्यान वचपी ट्युरिस्टांक आव्हान करता, ह्या सैमाचें राखण करप हें आमचें काम आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी वाटेक ह्या हायवेच्या देगेक कोयर उडोवचो न्ही, प्लास्टीक उडोवचो न्ही, बाटल्यो उडोवच्यो न्ही. हाजें रक्षण जर आमी केलें नासत जाल्यार दुसरो कोणूच करूंक शकचो ना. म्हणून तर ह्या निसर्गाचें रक्षण करपाक आमी फुडें सरचें पडटलें. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव समेस्त गोंयकार आनी सगळ्या ट्युरिस्टांक लागीं मागता, ह्या सह्याद्री घाटाचें रक्षण आमीच सगळ्यांनी करुया. हांगासर आमी पळयता वायल्ड एनिमल्स आनी इकॉलॉजी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां पळोवपाक मेळटा आनी अशा पद्दतीचो आस्वाद म्हाका दिसना दुसरे कडेन खंय घेवपाक मेळटलो असो. आनी हे सुंदर निसर्ग सैम राखतले जर आसत जाल्यार आमी तेजी जबाबदारी घेवची पडटली. आनी निश्चित रित्या म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ही जबाबदारी घेवची हें तुमच्या लागीं मागता. थँक्यू.